कुटुंबांसरले आत्म्यापासून तू मीस दिला आशा आणि डेनिस मस्करेनास देवादीन सेवरीन लोबोच्या आत्म्यापासून तू तशेंच महिना सोगडास काडून देवादीन आयरीन डिमेलोच्या आत्म्यापासून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. देवादीन दीपक जॉन डिसोजाच्या आत्म्यापासून तू देवादीन जेरोम जुलियाना हेराल्ड आणि लॉय डिसोजाच्या आत्म्यापासून तू देवादीन वाल्टर आणि कार्मेन मोंतेरोच्या आत्म्यापासून तू ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या इतरा या एमकरिस्ताच्या मेजाबावरी सोम्याची स्तुती करूंक आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती सोम्याच्या येण्याक एक वाट तयार करा म्हणलो संदेश दिता. स्नानीक जुवांव हो संदेश दिवंक मरुभुमीन तकस्ताने तयार केल्ले. वर्त्या प्राजिताची जिणी तो जियेलो देखून मन बदलून पदकाचे बक्षाने जोडूंक ताणें उलो दिलो. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी खंयचे रितीची तयाराय करी जमून जेजू आमचे लागीं आज देवाच्या उतराद्वारी उलयता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत उर्बेन भाग घेवया. क्रिस्ततय मोगाळ भुरग्यानो तशेंच मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आमी आचरण करता. सोम्याच्या येण्याक सोम्याच्या जल्मा दिसाक तयाराय करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवण दिता. कशें आमच्या कुटुंबांत जर तर कोण तर सैरी आयल्या वेळार गेस्ट आयल्या वेळार वा कितेंय फंक्शन आसल्या वेळार कशें आमी आमच्या कुटुंबांत तयाराय करता. त्याच रितीन आमच्या सोम्याच्या जल्माक आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत तयाराय करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवण दिता. स्नानीक जुवांव आमच्या काळजा मनाची तयाराय करूंक सोम्याच्या येण्याक आयती रावंक उलो दिता. तर आज ह्या पवित्र येवकारिस्ता वेळार सोम्या लागीं कृपा मागया. आमची काळजा मनां नितळ दवरून सोम्याच्या जल्मा दिसाक आयती रावंक जाय असलो आदार आनी कृपा ह्या पवित्र येवकारिस्ता वेळार सोम्या लागीं आमी मागया. तर ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां सांगता वायटांत बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत म्हज्या सदां संस्कार करी सगळ्या आनी तुमकां पावलो. म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा, तुज्या पुताक आमी धवी धवी मेळूंक वेता. संवसारी करण्यो आमचे वाटेर आडकाळ जायना जमच्याक सर्गीचे जनवायन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर.
ह्या मी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. बारूक प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप. जेरुसलेमा तुजी विडापाची आनी खंतीची वस्त्रां काड. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस. देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगोर. सस्ताच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुजी सोबाय दाखयतलो. नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हें नांव देव तुका सस्नाक दितलो. उठ जेरुसलेमा पर्वताचेर उबे राव. उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंती तावन आनी अस्तंते तावन तांकां एकठांय केल्यान. देवान तांचो उगडास केलो म्हणून ती सगळीं संतोसतात. तुका सोडून ती पांयांनी चलोवन गेली. दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेली. पूण आतां देव तांकां रायाळ पालकेर बसोवनशे वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवांत सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी ससनीक दोंगर समतळ करूंक जाय आनी धर्ण सपाट करून फलकी बरोवंक जाय म्हणून देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पळ दिवन रानां आनी परमळीत रूख इस्रायलाक सावळी दितली. कित्याक देव आपले महिमेच्या उजवाडांत ताचे तावन येता ते काकुळतीन आनी नितीन इस्रायलाक संतोषान चलोवन व्हरतलो. देवाचे उतार हें. सर्वस्फोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वस्फोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्फोरा परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां ते स्वपाणशे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटाल्यो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वाळटालीं गितां. सर्वेस्फोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. अणभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसली अजापां सर्वेस्फोरान तांचे खातीर केली ना. वय सर्वेस्फोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्फोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्फोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सांपावलोन पितले वसप. हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्तां पासत संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा तावन येदोळ पर्यंत ती परगड करच्यांत म्हज्या सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचें थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत येतलो म्हूण म्हजी दृढ पातळणी.
जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां केल्लो इतलो कितलो मुखलालेता म्हणलें देवच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडूं जणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन वमतूं. जें कितें उत्तम तें तुमचें मन ओडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यान तुमी नितळ आनी निरपराधी जावन आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय हीच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Service for our church, 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 service for our church. Service pasano nawada somya. Filip Itureaso आणि त्राकोनित प्रांताचो उपाराय आणि लिसानिया अबेलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकरेच्या पुता जुआंक अरण्यात देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवन लोकांन मन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पदकांच्या बॉक्सांनी जोडी जाय म्हणून प्रगट करूंक लागलो. इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सुम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा, एक फलकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तोकसून हाडटले, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कोरकोट्यो वाटो सफाय जातल्यो आनी सगळ्या मनशाकूळ देवाचें थाराण देखतलें. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. 2020 इसवी फेब्रुवारी म्हयनो म्हळ्यार गेल्या त्या वर्सा ह्या दिसा एक व्हडलो मनीस भारत देशाक आयलो. हो मनीस कोण? हो डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकाचो अध्यक्ष. ताच्या येण्याक 125 करोड रुपये खर्चिलो. तो येता म्हणल्या खातीर गुजरातच्या अहमदाबादचे रस्ते रुंद केले, समाधट्ट केले आनी सुरंगार आयले. मात न्हय डोनाल्ड ट्रम्पान पाशार जावच्या वाटेर एका कुशीन थंयसर झोंपड्यो आशिल्ल्यो, स्लम्स म्हूण आमी म्हणटा, त्यो ताका दिसून नजो म्हणल्या उद्देशान तांणी व्हडल्यो व्हडल्यो वोटी बांदल्यो, दोरे बांदले आनी अशें ताणें त्यो झोंपड्यो पळयनातले बरी केले आनी हजारांनी लोक थंयसर गेलो आनी तांणी डोनाल्ड ट्रम्पाक पळयलें. आदल्या काळारी रायांच्या काळार अशेंच करताले. एक राय आनी एक राय भेटोवन येता आसतना तो राय तांचे रस्ते सोमो करतालो, रुंद करतालो, समदट्ट करतालो, सुरंगार आयतालो. आयच्या पयल्या वचपांत आमी हांगासर आयकलें बारूक प्रवादाच्या ग्रंथांत. हांगासर रायाच्या येण्याक लोकांक तयार करचें न्हय, पूण लोकांच्या येण्याक रायच तयार करता. लोकांच्या येण्याक राय तयार करता. न्हीद जावन रायाच्या येण्याक लोकांक तयार करी जाय, पूण हांगासर लोकांच्या येण्याक राय तयार करता. कोण तो राय? तो जावन आसा देव. तुमी जाणात जेजू ख्रिस्त संवसाराक येवच्या 100 शतमाना पयलें इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या बंदडेक व्हेलें दुस्मानांनी आनी थंयसर गुलाम जावन ते दीस काडटाले. थंयसर ते देदेस्पोर जाल्ले. देवान आमच्या बातका खातीर आमकां शिक्षा दिल्या, देवान आमकां सांडला, देवाक आमचो उडास विसारला अशें म्हणून वर्ते खंती बेजारान ते आसले. देवाचेर भरोसो तांणी सांडलो, देवाचेर पातयेनी तांकां उणी जाल्ली आनी अशें आमी इंग्लिशान डिप्रेशन म्हणटा.
असले एका किन्नातेंत ते थंयसर आसले आनी त्या वेळार बारूक प्रवादी प्रवेश जाता आनी म्हणटा जेरुजलेमा तुजी वेळापाची आनी कथेची वस्त्रां काड तुका सोडून ती पांयांनी सोलून गेली दुस्मानांनी तांकां आंबडून व्हेली पूण आतां देव तांकां रायाळ पालखेचेर बसोवनशें वैभवान तुजेशें परतून हाडटलो बंदरे वता आसतना तांकां कोणी वाहनाचेर व्हरनात बेगिनी ते गुलाम आनी अशें ते पांयांनी सोलून गेल्ले दुस्मानांनी तांकां आंबडून व्हेली मन जाती भशेन गुलामांक कोणी मर्याद दिनात तरी आतां देव कितें करतलो देव तांकां रायाळ पालखेर बसोवनशें वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो तुमी जाणात आदली काजारा परस पळयल्यार व्हंकलेक पल्लाकीचेर बसून व्हरताले पल्लाकी पालकी म्हळ्यार तेंच आनी अशें देव तांकां पालखेर बसोवन फाटीं हाडटलो कित्याक इस्रायलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत सरचे खातीर तरी एक उंच पर्वत आनी साश्णीक दोंगर समतळ करूंक जाय दोंगर कित्याक समतळ करी जाय लावल करी जाय कित्याक सांगल्यार तरणाटी दोंगर चडटा जाल्यार तांकां पुरो जाता प्रायेची तांकां पडापडात हरद्यांत बेगिनी तांकां पुरो जाता तांकां गुडो सोडूंक जायना देखून कालें करीचें तें लेवल करीचें मात न्हय धर्ण सफट करूंक जाय आनी ती बरोवंक जाय थंयसर गुंडी आसा थंयसर बरी जाय गुंडये देंवता आसतना तुमकां वता तसो लखणी येता बेगिनी आनी अशें तांकां कस जाता पाटयो देखून तें पुरा समतट्ट करूंक जाय सपाट करूंक जाय देवाच्या आदेशा पळो दिवन रानां आनी परमळीत रूख इस्रायलाक सावळी दितले फाटीं येता आसतना तांकां वत लागता वत देखून कालें करीचें देव म्हणटा हांव रूख कले रूख परमळीत रूख तांणी सोलून फाटीं येता आसतना गुम 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 करून तांकां परमळीत आनी असले एका परिस्थितींत हांव तांकां फाटीं आपण हाडटलो म्हूण सांगून बारूक प्रवादी मारिफात देव इस्रायल परजेक सांगता मगाच्या भावा भयणीन आनी भुरग्यांनो अशेंच घडलें बंदरेच्या थोड्या वर्सां उपरांत देवान तांकां फाटीं इस्रायल गांवाक आपण हाडलें आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें कशें देव जेजूच्या येण्याक तयार करूंक जोवान बावतिस्ताक उलो दिता घेवन सांगून पळय वर्सां सुरू करता आसतना सबार रायांची नांवां तुमी आयकलीं पॉन्स पिलात हेरोद फिलीप तशेंच लिसानिया मागीर दोग जाण व्हडले श्रेश्ठ याजक अन्नास आनी कायपास हांच्या काळार देवान जोवान बावतिस्ता विसलो ह्या रायांक विसरून व्हडले व्हडले राये व्हडले व्हडले एम्परादोर तरी देवान तांकां विसतना श्रेश्ठ याजक अन्नास आनी कायपास देवान तांकां विसतना बागार विसलो कोणाक जोवान बावतिस्ता दुबळो मनीस जकारियाचो पूत तो खंय आहलो व्हडल्या रावळ्या रानांत उरलो तो आसलो एका मरुभुमींत अरण्यान कालें करतालो थंयसर तो मागण्यांनी प्राजीत करतालो कसले मस्तायकीचो न्हेसतालो इम्पोर्टेड टी शर्ट न्हय बदलाक खऱ्याच्या लोवेची मस्तायकी वंटे कॅमल ताची मस्तायकी प्राजिताचो गुर्त तो कितें खातालो दुकरा मास न्हय तो खातालो देंपे ते पांचशे पांचशे देंपे मेळटा रानांत तुमी गेल्यार तुमकां दिसतात देंपे तशेंच काल पियेतालो राण मोव आनी अशें मागणी आनी प्राजिताची जिणी तो जियेतालो आनी ह्या संदर्भार देवाचो उलो ताका आयलो देवाचें आपोवणें ताका आयलें आनी ताणें जॉर्दान न्हंय भोंवतणी प्रदेशांनी वचोन ताणें लोकांक मन बदली जाय स्नान घे जाय आनी पातकांच्या बॉक्सांनी जोडी जाय म्हणून तांकां सरमो सांगलो मात न्हय जॉर्दानाच्या उदकांत तांकां स्नान दिलें जोवान बावतिस्ता विशांत इसाया प्रवाद्यान प्रवादकान सांगलें कितें सांगलें तें आयच्या शुभवार्तेंत आमी आयकलें अरण्यांत एक तळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा तेंच जोवान बावतिस्तांनी म्हणलें सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा एक फालकें भरतले दोंगर वा पर्वत तोकसून हाडटले वांकडे तिकडे रस्ते नीट जातले कोरकोटे वाटो सफाई जातल्यो अशें सगळ्या मनशाक ओळू देवाचें थाराण देखतलें अशा उतरांनी जोवान बावतिस्त जेजूच्या येण्याक तयाराय करता पातक राडा आनी जिनी बदला म्हूण सांगून तो शास्त्रींक आनी फेरेजावांक जुदेवांक इस्रायल परजेक सांगता ताचें सरमांव कठीण आसलें कसो सरमांव दितालो आयका ताणें सरमांव दिन अशें म्हणलें हत्त आग्याच्या पिलानो
येवंसो आसा त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवेत म्हणून कोणें तुमकां सत्राय दिली. आग्याचे पिलां न्हू म्हणून तो तांकां म्हणटा. हांवें म्हणटा तुमकां आग्याचे पिलां न्हू म्हणून सांगल्यार तुमी बरा उबे रावगात न्ही हांगासर येवन म्हाका जोर बरोवगात. पूण ताका कांयच बेना नाल्यार रेवण्णी. तो कितें म्हणटा हत्त आग्याच्या पिलां. आग्याचें पील म्हळ्यार कितें? आग्यो जावन आसा एक विकाळ जीवदाळ आनी तो आग्यो सापल्यार तुवें पळयलां 10, 30, 25 वर्सां तो गायीत थांबना घडलें कितें गायी आसता थंयसर. आनी अशें आग्याचें पिलां म्हणून जुवां भोंवती ताका उलो करता. येवंसो आसा त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवेत म्हणून कोणें तुमकां सत्राय दिली. तर तुमची फातकी जिनी बदला म्हणून दाखोवंक बऱ्यो करण्यो आदारात. इतल्या भितर रुखाच्या मुळाक कुराड दवरन जाल्यार देखून बरें फळ दिनासलो हरी एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. तुमी बरें फळ दिना जाल्यार तुमी उज्यांत कस सिजय पडटले. हें आयकून पुरा लोकां मंडोवन जालो. हंडाट भियेले आनी ते येवन जुवां भोंवती विचारतात तर आमी कितें करी जाय म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दोगले आसात तो कांय नासल्यार 1 दिवं 2 आसल्यार 1 दोगलो दिवं. जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं. थोडे सुकाकार स्नान घेवंक आयले आनी ताणें ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हण तो म्हणटाय. ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास चडीत वसूल करिनाकात. तुमी जाणा ते सुकागार तांणी वसूल करूंक आसच्या की 4 वांट्यांनी चड ते लोकांतावन वसूल करताले आनी तांकां ब्लड सकार्स म्हणटाले रगत चिंवतले म्हण सांगून. आनी अशें तांकां जुवां भोंवतीस म्हणटा निश्चय केल्ले प्रास चड तुमी वसूल करिनाकात. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आद्वेंत काळार आसा. एक हप्तो येदोळ फाशार जावन जाला. कसली तयारी आमी केल्या म्हणून तुका आनी म्हाका कळीत आसा. अशें आज असो शर्माव जुवां भोंवतीस सांगलो तो आमी आयक जाय. सिरियसली आमी तो आयक जाय. तो कितें म्हणटा तुमचे लागीं कोणा लागीं 2 दोगले आसात तो कांय नासलेल्यार 1 दिवं. खंडीत जावन आमचे कडेन 2 दागले आसात. कितले कापडांत बायल म्हणजे आतां डेप्टी ते लेखत आसना वय की न्ही 400, 500. म्हजी एकली सैरी आली 1000 वयर तिच्या कापडां आसली. मागीर म्हणटाली म्हाका हे कापड दी म्हणटाली केदाळ मेळ्ळ्या वेळार. आनी अशें तांचे लागीं मस्त उस्तरां आसात टी-शर्टां आसा सोबीत सोबीत बायली तिनतात भितर येतात कितलें आसा आमकां दवरता. आनी अशें जुवां भोंवतीच म्हणटा कोणाडे चड दगले आसात 2 दगल्यार एकलो तांतलो दिव दी म्हण सांगून. म्हजी आवय तिका आमी भुरग्यांनी पुरा म्हजी भाव भयणी पुरा मस्त कापडां दिताली. पूण रजेर आयिल्ली परतून दिवन फाटी येता आसतना परतून रजेर येता आसतना कापडां नात थंय. खंय गेली कित्याक खंय गेली म्हण सांगल्यार आमच्या शेजारा मस्त 10-25 जाणां हिंदवांची बायल मनशां आसली तांकां सगळ्यांक दिताली 1-2 कापडां अशें पुरा खाली. हांव सेवेन येता आसतना ह्या पाद्रा जाल्या उपरांत घरा येतालो थोडे आमचे उस्तरां उरतात. तुमी जाणात कुळार येता आसतना तुमी बरी उस्त न्हेसून येतात वय की न्ही. थोडे घरा उरता थोडे म्हणजे तशें थोडे उरतालें बरें टी-शर्ट जावं तें बरें पॅन्ट. आनी फाटी येता आसतना विचारचें आवय कडेन खंय आहा म्हजें टी-शर्ट म्हळ्यार आमचें मोगाचें टी-शर्ट खंयचें न्ही लाटपट न्ही तें हांवें ताका दिलें पुता म्हणून. आमकां थोडो राग येतालो कितलें बरें म्हजें टी-शर्ट म्हजें मोगाचें टी-शर्ट कित्याक दिलें तुका बेजार करनाका वता तुका देव दितलो म्हणटाली. आनी अशें तिचींय कापडां दिताली आमचेंय वस्तू दिताली. आनी अशें तिचें उदार मोल. अशें मोगाच्या भाव भयणीनो कोणा लागीं 2 दगले आसात तांचो 1 दोगलो तो नातल्यांक दिवन दी. त्याच प्रकार जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं. पाट्टे दिसांनी 1 मूठ तांदूळ म्हण सांगून आमी हांगासर तांदूळ एकठांय केल्लो 6,200 किलो तांदूळ. आनी 1 मूठ तांदूळ आसलो 1 लोड जावन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसलें. काल हांगासर आमी 200 कुटुंबांक क्रिस्तांवांक हिंदुवांक आमी तो वांटलो. काल सुद्दां 11:30 वरां जाता आसतना व्हडलीच लॉरी ह्या पेटींतल्यान भितर आयली. म्हाका अजाप जाली खंय ती व्हडली लॉरी हे धरून सगळें पळोवन ती व्हडली लॉरी खंय थावन आयली की म्हणून मागीर पळयता ती ल्हान लॉरी न्ही 7 टायरांची न्ही 10-12 टायरांची लॉरी व्हडली सयत. पळयतना कळ्ळें तांदूळ आयलो लॉरयेर थंड पेटे तांदूळ. आनी अशें जें कितें आमी मागलें तें सारकें जालें. 200 जाणांक आमी हो तांदूळ दिला. कितल्या जाणांनी हो तांदूळ दिल्लो 280 कुटुंबांनी 280 कुटुंबांनी हो तांदूळ दिला. पळया म्हाका भाव भयणीनो उदार मोल तुमचें खंडीत जावन आमी तें मेसूं जाय. कशें जेजून
2 उंडे आनी तशेंच 5 माशल्यांनी असले गजाप केल्लें तेच परी हांगासर व्हडलें अजाप जाला म्हण सांगेत. थोड्या भुरग्यांनी इल्लोसो तांदूळ दिलो, अर्द किलो मात काणके वेळार हांगासर हाडलो. थोड्यांनी 2 क्विंटल तांदूळ दिला आनी अशें उदार मन तुमी दाखयलां. खंडीत जावन हो जावन आसा स्पिरीत अद्वेंत काळ असो. त्याच प्रकार बेजीक नीड्स मुळाव्या गरजा खातीर तुमी पयशे दिल्यात. थोड्यांनी 6,000 दिला, थोड्यांनी 12,000 दिला, थोड्यांनी 18,000 दिला आनी अशें उदार मन तुमी दाखोवन दिलां. तेंच तें आज जोआंव बावतिस्त आमकां सांगता, जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं. आनी सुकाकारांक ताणें म्हणलें, मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हण तूं म्हणटाय, तुमकां निश्चय केले प्रास चड वसल तुमी करिनाकात. फाल्यां एका फिरगेजेंत एकलो आंगडीकार आसलो, तो सामान विकतालो आनी थंयसर मस्त लोक येतालो. हांवें एकटी विचारलें त्या पिरगेंत आसतना, तुमी थंयसर कित्याक येता, बोवांनी मस्त आंगडी आसात, तुमी कित्याक येतात? ताका तो म्हणलो, हांगा थंय सामान बरो मेळटा बाजार, बारी बरो क्वॉलिटी, बारी बरो, इतलो बरो सामान खंय मेळना. तशेंच हेरा कडेन विचारलें, ताका तें म्हणालें, तो कांय बारी उणो फायदो दवरता. म्हणजे बंदरा गेल्यार थंयसर तितलो फायदो मेळना, म्हळ्यार लाभ आमकां उणें मेळना, हांगा मस्त उण्या मालाक तो दिता. म्हाका बाबडेन ही जावन आसा एक सक्स एक लायकान दिवची, सतान नितीन आपलो वेव्हार आपलें बिजनेस करचें आनी अशें तो जावन आसा एक सक्स. आनी आमी जाणा हेरांक लुटून आमकां आमी जोडले ते पयशे खंडीत जावन आमकां समाधान दिवंक सकना, संतोश दिवंक सकना. आनी अशें असली एक जिणी जिवन आमी क्रिस्ताच्या येण्याक तयारी करी जाय. म्हाका भाव भयणीनो, आमी जाणा आमी सगळीं पातकी, आमकां कोणाक पातक करूं नाका, तरी आमी तवळ तवळ पातकांत पडटा आनी सांगलींच पातकां परत परत आमी कुमसारान सांगता. तरी देवाक मानवो जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय? पातकी जावन आमी सरकार वेता. देवाक मानवो जाल्यार आमी कितें करी जाय? सांपेद्रो आमकां सांगता, सक्टपरास चड तुमच्या मदें एकामेकाक कळनासलेलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायतीं पातकां बक्षतात. एकामेकाक उपकार नासतना सत्कार दिया. देवाच्या विविध देण्यांचे आडरतेदार तुमी जाल्ले बरी, तरी एकलो आपणा मेळना तें देणें एकामेकाचे सेवेक उपयोग करूं. मोगा वरवीं जायतीं पथकां बक्षतात. इंग्लिशान ते बरें आयकतात. चॅरिटी कवर्स मल्टिट्यूड्स ऑफ सिन्स. चॅरिटी कवर्स मल्टिट्यूड्स ऑफ सिन्स. वय आमी पथकां करता तरी हेरांचो मोग आमी केल्ले वरवीं, हेरांक दान धर्म आमी दिल्ले वरवीं खंडीत जावन आमची सबार पथकां बक्षतलीं. चॅरिटी कवर्स मल्टिट्यूड्स ऑफ सिन्स. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आमी बऱ्या मनाची जाय, उदार मनाची जाय. ते जाला आमची जिणी देवाक आनी तशेंच पेल्याक मानवता. तर म्हाका भाव भयणीनो, सरेस्पर देव त्या अद्वंताच्या काळार आमचें तें आसलें तें एक खंजूस सुराती काळीज काडून व्हरून दी आनी आमकां हर एकल्याक एक मोवाळ उदार काळीज, मासा रक्ताचें काळीज आमचे ते रोसून दी म्हण सांगून आमी मागया. थोड्याच घडयांनी आमचो मोग केल्लो आनी आमच्या खातीर आपणाकच उदारपणान समर्पण दिलो जेजू आमच्या काळजांत आसा. तसो म्हणजे जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याक मोवाळ मोगाळ मासा रक्ताचें उदार काळीज रोसून दी म्हण सांगून ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत्मंता देवा सर्पद सर्गान प्रत्यार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता जगल्या आस्पताक आमच्या सुम्या तो पवित्र गर्दी सांबाळून आमकां मेळटा सलमालो 5 मिनटां ताणें कश सुचले. सत्मंता पवित्रात्म्या कतले पयसवे भक्तांचो एकतार भक्तांचे बक्षणे कुणीचे जीवन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्त येण्याच्या ह्या अद्वंत काळार आमी आसा. जेजूक आमच्या काळजांनी स्वागत करूंक जाय अशी कृपा आनी आदार बापा लागीं आतां आमी मागया. बापा, पय सभेच्या मुखेल्यांनी स्नानीक जुवां परी तांकां दिल्ली जबाबदारी आनी प्रवादपणाचें मण्यार्पण धैर्यान आनी उर्बेन करूंक आनी भावार्थी लोकांक क्रिस्ताच्या येण्याक तयारी करूंक जाय असची कृपा फावो कर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांक मुलाव्यो गरजो
समान रितीन मेळाशे वावरून समाधान मायामोगाचे समाज बांधून हाडूंक तांचे मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी खूब सारासो साक्रामेंत स्विकार करूंक फुडें सराशे आनी तांकां प्रेरीत करूंक वडिलांनी वावरेशेन खर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे अशें आसच्या सर्वांक धैर्यान भर. तांणी बावार्थ सांडीन अशें तुजेर पातयेणी दवरून जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एकुरिस्तीच्या मोजाबोवारी एकठांय जाल्या आमी आमच्या आत्मीक तयारायक सोडीत गमान दिशे आनी वायट वाटो सांडून सोम्याच्या येण्याक वाट नीट आनी सफाय करूंक सर्गींच्या बापा संवसारी तयारे सांगाता आत्मीक तयाराय वैयक्तीक तशें कुटुंबांत करूंक आमकां कृपा दी. ही मागणी आनी आमच्या हर एकल्याच्या काळजांचे आत्रेक तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. Bukamsa kalsaso, pagramsa hataso, Adonai Bapa tuझे समोर, स्वीकार करतानी को, मुखात तुका दिवसो, मोडाने कर बापा वावरांसो. तुवेंच दिल्ली सगळी आमची सगळी ही जिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. उद्या वायना सगळे ते आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सगळी आमची सगळी ही जिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. उद्या वायना सगळे ते आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जावं म्हणून मागात. दयाळ बापा काळत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमचे सर्व गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी ससनीक तारणाचें दार आमकां उगडले. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sargane so
पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेण कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराची हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत ते वारवतले हे म्हज्या उड्डासाक करात बावर तसो गुटू परगाटूया तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्याचे सूर आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उड्डास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उड्डास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार बरी देवाची माय सांगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या सुसना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून सोम्यान शिकेले मागणे सांगात आमी म्हणूया आमच्या बापा सर्वीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्या आमकां तुज्या शांती पदकां बस आनी आमकां तारणे पडोवन नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसारात
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या म्हाका पवना पूण तुज्या उतरां भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सपनाच्या जिविताक पावता. आमीन. Gesù, tu ye काळजा, तू ये, विडा करूंक तू ये, तुझे समोर आयला, तुका लागून रावया, लागी ये, तू वेगी ये, लागी ये, तू वेगी ये. जेजू तू ये काळजा, तू ये, विडा करूंक तू ये, तुझे समोर आयला, तुका लागून रावया, लागी ये, तू वेगी ये, लागी ये, तू वेगी ये. तुझा नासाय उजवा, काळो पैसाव गावसो, मोजा काळो पिवळा, अमर जिवीत लाभसो, उजवाड वाकय जिवीत लाभय, सर्गी निवासा पावय. जेजू तू ये काळजा, तू ये, विडार करूंक तू ये, तुझे समोर आयल्या, तुका लागून रावल्या, लागी ये, तू वेगी ये. लागी ये, तू वेगी ये. तुझा नसाय गोळी, शेळ्या मोगान पोसो, वासवो सरो दिवो, अग्नीत तुका पोसो, सर्गीकारान दैवीक देण्यान, कसोव्या जीवन पावय.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताचे ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जनवायन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लाभदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. गेले त्या इतराक आनी केवळ जमा जाल्लें दान रुपये 28,568 28,568. रंगाळ दटोमटो नातालांचो विशेष अंक एकवट तयार जावन आसा. तुमी ह्या अंक्याक जायरातां दिवंक डिसेंबर 13 निमाणी तारीख. तशेंच SSLC आनी PUCंत 85% 5% आनी ताच्याकी चड अंक जोडिल्ल्यांची तस्वीर आमी ह्या अंक्यार घालता. 85% वयर मार्क काडी 85 आनी 85% वयर. कोण येदोळ म्हणसर कथोलिक सभेन सरयल्ल्या प्रतिभा पुरस्काराक फोटो दिवंक नात. तस जाल्यार मात्र तांची तस्वीर आनी मार्क्स कार्डाची फोटोकॉपी आमच्या ऑफिसाक डिसेंबर 13 तारखे भितर पावीत करी जाय. आमच्या ऑफिसा लागसार गेटी लागीं भायर आनी भितर वाहनाचेर येतल्यांक मुखल्यान येवची वाहनां दिसच्याक आमी गेटीच्या कुंद्यार एक आरसो बसयला. त्या आरश्यांत पळोवन तुमची वाहनां चलयात. काल एकलो तरणाटो त्या आरश्या मुखार रावन केस सेट करतलो. आर्यान खान अशें करता वय की न्ही, तशें तोय तशेंच करतालो. तशेंच काल मिसा उपरांत एक बायल मनीस हेमा मालिनी बरें दिसता. ती ड्रेस आनी बरें सेट करतली म्हळ्यार तातूंत सगळो मनीस दिसता. खारय दिसता, बस जायला बसय दिसता. आनी अशें तुमकां कांय इल्लें पळयलें जाल्यार ते वचत तुमी ट्राय करा. मल्टीपर्पज आरसो. येता त्या आयतारा देवस्तुती म्हणून हाडटा. सोनवारा दीस नित्यादर ये वाडो, आयतारा नित्यादर बी वाडो. आयची लितुर्जी म्हणून हाडली. आयशिवाय संध्यानी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. रंगीत तरान तांणी गितां गायल्यान. येता त्या आयतारा 12 तारखेर आमच्या इगर्जेंत कोंकणी वेजील सांजेर 5 ते 8 वरां म्हणसर बाप रुपेश मारता 1000 आसतले. सिनियर सिटीजन्सां बरी खबर. सिनियर सिटीजन सौहार्द क्रिसमस येता त्या मंगळारा 7 तारखेर 60 वर्सां वयल्यांक BJ फिरगेच्या हॉलांत नाताला फेस्त आचरण करतात. सांजेर 4 वरार पावणे 4 वरार कापी पडार आसा. चड वर तुमकां वीकनाट WhatsApp ग्रुपार धाडल्यात. तुमचीं नांवां सिनियर सिटीजन क्लबाचो अध्यक्ष जुलियानो WhatsAppar धाडात. पिरगजेच्या मुळाव्या गरजा फंडाक जार पायस इगर्जे बी वाडो हाणें रुपये 2000 दिल्यात. पिरगजे लेतिशिया लुईस सांत अन्ना वाडो रुपये 5000 आनी नांव नाका सांत सेबेस्त्या वाडो हाणें रुपये 2000 दिल्यात. तांकां देव बरें करूं आनी देव 100 वांट्यांनी फाटीं दिवं. नातालां फेस्ता करसा बाबतीन रुपये 500 ह्या सट दिवन तुमी मुड्दम घेव येता. मुड्दम घेतिल्ल्यांक नाताल फेस्ताच्या राती मानाची वात दितले हांव.
खरी एक वर्सा परी ह्या वर्साय फिरगेच्या दुर्बळांच्या मुळाव्या गरजां बसत बेजीक नीड्स म्हणून आमी इंग्लिशान म्हणटा आमी लकी डिप्स करता येता त्या ब्रेस्तारा संजेर गुरकारांनी जे व्हरून आपल्या वाड्याच्या कुटुंबां दिवचे तुमचो सर्वांचो सहकार आमी आशेता आनी देव बरें करूं म्हणटा ही मरणाची खबर आसा मेरेल मिनेझस प्राय 67 पती ग्रेस मिनेझस हिसो कार्मेल वाडो ताच्या मरणाची रीत आज संजेर 4 वरार हांगासर चलतली उबे रावन ताचे खातीर आमी मागया सष्णाचो विशय दितका ये सोम्या निरंतर प्रकार ताचेर पावंदी समाधानांत तो विशय घेवन दी आमेन तुका समेस्तांक एक बरो आयतार मागता हॅप्पी संडे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सदां तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा सावशेन फिरेर आमकां विनंती कर पुत्रा सवे आमकां बरी आशीर्वाद दीव आमकां पगीर सच्चे करुणे आमच्या देवा आमच्या स्मरण केले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
Ito na? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Eternal rest grant unto them, light shine upon her, our souls rest in peace. Eternal rest grant unto them, let your Rest in peace. Amen. Kalis pati